नेरुल साळगांव वेळा उदकाच्यो दीस रात कटकटी। वॉटर सप्लाय खात्याक जेईक पंचांक घेवन आमदार मंत्री जयेश साळगांवकारान परवरे ताच्या चेंबरात बसका आपयल्ली। लोकांचे उदकाचे हाल ह्या फुडें खपोवन घेवचो ना, लायन बेगोबेग जाग्यार घालची, नाजाल्यार उदकाची पायपलायन फोडून उडयतले म्हूण मंत्री आमदारान धमकी दिल्या। आयज हो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता गेले फावट आमी मिटींग घेतलेली ते मेरेन आमकां उदक बरें मेळटालें। आयज चवथी दिसा आमकां सारकें 5 दीस गणपती आयिल्ल्यान चवथी दिसा सारकें उदक आमकां ना। म्हणून आमी सकाळ फुडें आमकां लोकांचे फोन येवंक लागले की बाबा आयज चवथ आनी तरी आमकां आयज उदक ना म्हणून। तांकां काल कळ्ळें की आयज बाबा भांगर आपयलां, आयज आमकां कितें तरी फायरींग आहा। आयज आमकां भरपूर उदीक दिलां म्हणटच मिनिस्टरान सांगलां आयज तांकां लास्ट वॉर्निंग दिल्या बाबा हें पळय आयज उदीक मेळना, तशेंच कंटिन्यू उदक आमकां मेळपाक जाय म्हणून। आनी आमी हेचेर सिरियस आहा, आमी हें सोडचेच ना। फाल्यां जर परतें उदक आमकां कमी मेळ्ळें न्हू, हें आमचें चालूच दवरतले आमी। आमी तांकांय उगी बसोंक दिवचे ना, कित्याक आयज तांकां लोक बिलां फारीक करता। ती बिलां फारीक करून इतली सुद्दां जर आमकां उदक मेळना जाल्यार लोकांचीय चूक ना न्हू। आयज मिटींग कॉल आउट केलें जाल्यार आयज सकाळी आमकां उदक पडलां। आतां हें कशें उदक पडटा, जेन्ना मिटींग कॉल आउट करता तेन्नाच उदक कशें पडटा काय म्हणटा हांव। आनी हे ओल्ड ट्रेडिशनल वेज तेंची कामां चालू आसा, फक्त 2 एक्सक्यूज ते दिता, ते इम्प्रूव कशें करप हेजेर तेंचें मात्तूय लक्ष ना। तेन्ना आतां ह्या फुडें तांकां आयज अशें उदक पडलां पळय, कंटिन्यूस उदक पडपाक सांगलां तांकां। तशेंच आमचे थंय लायन्स आसा, ह्यो लायन्स थोड्यो ज्यो लायन्स फ्रॉम नेरूल टू कांदोलीम वयता पळय, त्यो लायन्स तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ल्यो आसा। कॉन्क्रीट घालून त्यो लायन्स ब्लॉक केल्ल्यो आसा तांकां। आनी दुसरी एक लायन आमकां येता पळय, ती लायन तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ली आसा। आनी आमचे कडल्यान उदक फ्रॉम पिलेन टू कांदोलीम उदक सप्लाय जाता। फ्रॉम कांदोलीम टू नेरूल जी लायन आसा पळय, ती लायन तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून ब्लॉक केल्ली आसा। हांगासर अक्षरशः दादागिरी चलिल्ली आसा। तांकां सांगलां जर दादागिरी करपाक दादागिरी भाशा आमकां करूंक मेळटा। नेक्स्ट टायम जर आमकां उदक जर येयलें ना जाल्यार आमी थंय सगळे वयतले लोक वयतले आनी ते उदकाची लायन आसा पळय ती उदकाची लायन थंय फोडटले। आनी आमकां वॉटर सप्लाय जर आमकां मेळना आमी नेबरींग जे हेका वयता पळय फ्रॉम आवर सायड उदक वयता पळय, हें उदक आमी थंय वचपाक दिवचे ना। पणजे ट्रॅफिक सेलान सेफ्टी फर्स्ट ड्रायव्ह लॉन्च केल्या। गाडयो चलयतल्यांक पोलिसांनी ट्रॅफिक एज्युकेशन ड्रायव्ह चालू केला। हेल्मेट वापरप, सीट बेल्ट घालप आनी बाकीचे ट्रॅफिक रुल्स पोलीस लोकांक समजावपाचो यत्न करता। पणजे 18 जून रोडार ब्रेसरात ड्रायव्ह घेतली। हेल्मेट आहा पळयात, हेल्मेट जे आहा आमी हेल्मेट जो वापरत आसा ते प्रोटेक्टिव्ह ISI मार्क आतां पळयात, ISI म्हणजे इंडियन स्टँडर्ड इंस्ट्रुमेंट। ती रस्त्याचेर स्वस्त मेळटा, सवय मेळटा आनी ती आमकां फस्त कळटा, म्हणजे ते कितें जाता ते फुटता आनी खंय खंय वयता। ती इंजुरी आहा, हे इंजुरी वाडोवपाचें जे काम करता ते स्वस्त मेळणारे हेल्मेट आमी वापरूंक हेल्मेट ISI मार्क आहा पळयात ते घालपाक जाय, जेणे करून आमकां सेफ्टी मेळपाक जाय। आम्ही आता लास्ट 3 दिवसांपासून आम्ही स्पेशल ट्रॅफिक एज्युकेशन ड्रायव्ह स्टार्ट केला पणजे सिटीन गोवा ट्रॅफिक पुलिसान। आणि हो ड्रायव्ह आसतलो पणजे सिटीन आमी फूल सिटीन आमी कवर करतले, मॅक्सिमम प्लेसीस सिटीन ड्रायव्ह ट्रॅफिक एज्युकेशन ड्रायव्ह वील ऑल्सो इन्क्लूड सगळे वेरिंग कित्याक हेल्मेट घालूंक जाय, कित्याक सीट बेल्ट घालूंक जाय, कित्याक ड्रंकन ड्रायव्हिंग करपाचें न्हू, कित्याक तुमी मोबायलार उलोवपाचें न्हू चलयत आसतना गाडी, कित्याक झेब्रा क्रॉसिंगार गाडी पार्क करपाचें ना, कित्याक ऑब्स्ट्रक्टीव पार्किंग करचें न्हू, कित्याक आमी पेंजींग सिटी वी आर ट्रायंग टू इम्प्रूवायज। आनी हो एक ड्रायव्ह आमी चालू केला आतां 18 जून रोडार हांगा ड्रायव्ह आमी चालू आहा। सो हे एड्युकेटींग पीपल ताका सांगता आमी कितें हो ड्रायव्ह कित्याक लागून करता एड्युकेशन। हेल्मेट इज सेफ्टी फर्स्ट हो आमचो मोटो गोवा ट्रॅफिक पुलीस, सेफ्टी फर्स्ट, आपणाची सेफ्टी, स्वताची सेफ्टी। देखून हो ड्रायव्ह आमी आतां एक 10-12 दिसांक आमी फुडल्या चालू जातलो हो ड्रायव्ह एड्युकेट करपाक लोकांक, फक्त एड्युकेट करपाक। आनी मागीर इन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वी आर गोइंग टू चॅलेंज पीपल, एन्फोर्समेंट करता। आतां वी आर एड्युकेटींग पीपल, इट्स ए प्युअरली एड्युकेशन ड्रायव्ह। घेऊ एक ब्रेक।